दॅट नो मॅन प्रॉपर्टीज ज्यो आसा हांवें ऑलरेडी सांगला की ताच्या संदर्भातलो कायदोय पुराय सेक्रेटरी रिव्हेन्यू पळय म्हणून सांगला आनी नो मॅन प्रॉपर्टीज ह्यो गव्हर्मेंटा कडेन येवपाक शकता जेचे ओनर्स म्हणजे हयात ना किंवा ते कदाचित आउट ऑफ लिगल हेरूय ताका कोण ना आनी इन फ्युचर सपोज लिगल हेर कोण क्लेम करपाकूय जर आयलो आसत जाल्यार तेजी प्रोसिजर ठरली वयतली की तेणी आपले डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करून ती प्रॉपर्टी तेंच्या कडेन वचपा खातीर अशा पद्दतीन अमेंडमेंट आनी ताच्या संदर्भातलोय बी येता त्या असेंब्लीत म्हणजे नो मॅन प्रॉपर्टीच्या संदर्भातले अमेंडमेंट जे आहे मूव केले वयतले. राजकारणातला कोण आहे गव्हर्नमेंट कनायवन्स जावंक शकता सीएम. ऑफकोर्स जो जर प्रोसिजर पळयलो आसत न्ही रे म्हणजे हांव तुका डायरेक्ट सांगतलो सकयल्या लेवलाचेर डॉक्युमेंट म्हणजे जे आतां आमी पिवन काय कोण तरी आमचो आर्कोलॉजीचो जो हें केला पळय न्ही त्यांनी काडून डॉक्युमेंट भायर दिल्या ह्या लेवलाचेरूय ते जावं शकता. हाज्या पयलीं एक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान कंप्लेन आमच्या हेका दिल्ली पणजे PI ती तशीच उरलेली ती बी आतां डायवर्ट केला त्या खातीर म्हणजे फास्ट ट्रॅक तेन्नाय जावपाक जाय. अजून एखादे दुसरे आसूं शकता. 92 प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबर जाहीर करतले. कोणेच ते जमनींचे डिलिंग करचे न्ही. कोणे विकती घेतले असल्यार खंय जिल्लोधिकाऱ्याक कळवचे. ज्यो 92 प्रॉपर्टीज आसा तांचे लिस्ट म्हणजे विथ अलॉंग विथ द सर्वे नंबर हे बोथ द कलेक्टरांक धाडले वयतले आनी दोनूय कलेक्टरांनी ह्या 92 प्रॉपर्टीजच्या संदर्भातल्या खंयच्याच हॅन्स फोर्थ म्युटेशन आसतलें रजिस्ट्रेशन आसतलें किंवा कोणीय त्या प्रॉपर्टीच्या संदर्भातले कन्वर्जन डिलिंग कसलेंच करचें न्ही आनी ज्यांच्यांनी त्यो प्रॉपर्टी घेतल्या आसत जाल्यार तांच्यांनी कलेक्टराक एप्रोच करचें कोणी घेतल्या त्यो. पुरातत्व खात्याचे आनी कायदो मंत्र्याक बरोबर घेवन हाय पावर्ड मिटींग जावपाची आसा. आमी नेक्स्ट मिटींग जी हाय पावर कमिटी जातली आर्कोलॉजी मिनिस्टर आसतलो एंड लॉ मिनिस्टरूय आसतलो तेजेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.